नमस्कार. पोया अपडेट खबरो. काणकोणा खुनाचे प्रकरण तापले. सोमार दिसभर काणकोण बंद. शेकड्यांनी लोक पुलीस स्टेशनार. मुख्यमंत्र्याक घेराव. मुख्यमंत्री म्हणटा पुलीस सेर्त. केस क्रायम ब्रांची कडेन. पर्वरे जमीन खरेदी प्रकरणात बेहिशेबी मालमत्तेचो आरोप सभापतीन न्हयकारलो. आल्लेकार म्हणटा एसीबीक दिल्यात सगळे डॉक्युमेंट. विजय म्हणटा सभापतीन कडेक सरचो. बेकायदेशीर मायनिंगाच्या स्कॅमात एसआयटीन काढले आदलो खण मंत्री दिगंबर कामत धरून 6 जाणांक समन्स. मंगळारा सावन हजेऱ्यो सुरू. दुसऱ्या बॅचीक उरिल्ले राजकारणी. प्रशासकीय कारभारात 1 जुलै सावन कोंकणी आणि मराठीचो वापरपाक सक्ती. पणजे राजभास संमेलनात मुख्यमंत्र्यान दिलो आदेश. गाल कंपनी उपरांत 70 होणाची एल स्टील मॉड्युलरी पट्टा बंद. 150 कामगारांचेर अकस्मात घरा वचपाची पाळी. नोटीस नासतना कंपनी बंद करतात म्हण कामगार धरण्यार. आणि आदलो क्रिकेटर राज्यसभा खासदार सचिन आणि नामनेचो विज्ञानीक सीएनआर रावाक भेटयलो भारतरत्न पुरस्कार. भारतरत्न घेवपी सचिन पयलो प्लेयर. खबरो विस्तारात. काणकोणा विजयापागीच्या बलात्कार आणि खुनाचे प्रकरण तापलां. खुन्याक धरपाक पुलिसांक जमन आशिल्ल्यान चाळवल्ले लोकांनी काणकोण सोमार दिसभर बंद दवरले. हायवे बंद केल्ल्यान कारवार मडगांव ट्रॅफिक जॅम उरली. परिस्थिती पळोवंक गेल्ले मुख्यमंत्री पर्रीकाराकय लोकांनी सोडलो ना. घेराव घालून उजरायलो. केस क्रायम ब्रांची कडेन दिता इतलेच मुख्यमंत्र्यान लोकांक सांगलां. विजयाचो शुक्रारा खून जाल्लो. खुनी मेळना तो मेरेन विजयाचेर निमणे संस्कार जावचे नात. विजयापागीचो खुनी 4 दीस जाले तरी पुलिसांक मेळना. सोमार दिसभर काणकोण बंद उरले. काणकोणची परिस्थिती पळोवंक गेल्लो मुख्यमंत्री पर्रीकार काणकोणा पुलीस स्टेशनार मिडिया कडेन उलयलो. ताचे पयलीं लोकांनी मुख्यमंत्र्याची गाडी आडावन ताचे कडेन वाद घालो. मुख्यमंत्री म्हणटा विजयापागीचो खून प्लान करून केलो, पण बलात्कार केला तो प्लान करून न्ही. ही केस क्रायम ब्रांची कडेन दितले अशेंय पर्रीकारान सांगले. मुख्यमंत्री मात पुलिसांच्या फाटल्यान रावला. तो म्हणटा पुलिसांची कांयच चूक ना. हो प्लॅन्ड मर्डर. ताका मर्डर म्हणटा कारण द रेप इनवॉल्ड ऑल्सो अपियर्स टू बी एक्ट ऑफ सॉर्ट ऑफ एंगर किंवा एक्सप्रेशन ऑफ एंगर. आतां जो मनीस प्लॅन करता ताका सोदून काडपाक थोडो टायम लागता कारण ही डजंट लीव एनी क्लू. ही हॅज नॉट लेफ्ट एनी क्लू. हांव गेल्लो मुद्दम लोकांक सांगपाक की वील डू इट वेर म्हणजे आमचे सिरियसनेस दिसची पडटा कारण दुसऱ्या दिसान सकाळी DIG हिमसेल्फ केम पर्सनली. आय हॅड डेप्युटेड हिम. दे ऑलरेडी हॅव picked up few people for preliminary inquiry. I have over telephone transferred the case already to crime branch and the investigation will be shifted to Margaon. खुनी अजूनही पुलिसांक मेळना आशिल्ल्यान चाळवल्ले काणकोणकारांनी दिसभर काणकोण बंद दवरले. मदीं मदीं हायवे बंद केल्ल्यान कारवार मडगांव ट्रॅफिक जॅम जालो. मार्केट, चावडेवेलो बाजार आनी काणकोणच्या पसऱ्यांची शटरां वडिल्लीच आशिल्ली. शेकड्यांनी लोक पुलीस स्टेशनार जमले. शुक्रारा मास्तीमळचे जंगलान विजयापागीची आंगार कपडे नाशिल्ली कूड मेळिल्ली. 4 दीस जाले खुनी मेळना. आज आमची कॉलेज सारकी जागे लागीं जाल्या सावन आमच्या चेडवांक सेफ्टीचो प्रश्न उबारलो आसा. सो आमकां दिसता की त्या बायलेक जर न्याय मेळना फाल्यां आमच्या चेडवांक भुरग्यांक थिंग सामकी सेफ्टी ना. पुलीस स्टेशनाक घेराव घातलो तेन्ना काणकोणकार कांयच आयकुपाच्या मुडान नाशिल्ले. तेंचें म्हणणें आसा की एक्युजाक बेगिनाच्या बेगीन अरेस्ट करा आनी आमी इन्वेस्टिगेशन करता चालू आसा. हे काणकोण बंद म्हणटा ते तशी तुमकां कितें येयल्ली इंटिमेशन येयल्लें? तांच्यांनी काल बंद करपाचें ठरयल्लें लोकांनी. तुमकां तशें रिटर्न कितें येयल्लें? 4 दीस जाले तरी खुनी पुलिसांक मेळना आनी खुनी मेळो मेरेन लोक विजयापागीची कूड ताब्यान घेवंक तयार नात. काणकोणचो आदलो आमदार विजय पै खोत, आमदार रमेश तवडकारय लोकां बरोबर आशिल्ले. आमी 3 दिसांनी हांगा टायम लागता हे लागता ते आमच्या कांय ना. आमी फक्त आयच्या दिसाक निशेध करपा लागून आमी जमले आहात आनी व्हायलन्स म्हणटा आयच्या दिसा जावपाक ना. तेमी खरें काणकोणच्या लोकांच्या सेंटिमेंट साडे खेळप न्ही.
खुनी मेळो मेरेन लोक वोगी बसपाक तयार नात. मुख्यमंत्र्यान केस क्रायम ब्रांची कडेन दिता म्हणून उलोवन दाखयला, पण खुनाक 4 दीस जाले तरी एके वटेन खुनी मेळना आनी दुसरे वटेन विजया पागीचे कुडीक निमणे संस्कार जावन मुक्ती मेळना. प्रुडंटा खातीर प्रतीक परब. परवरेच्या जमीन खरेदी प्रकरणात बेहिशेबी मालमत्तेचो आरोप सभापती आल्लेकारान न्हयकारला. परवरे घेतिल्ल्या प्लॉटाविशीं सगळी म्हायती आनी डॉक्युमेंट आपणे एसीबीक दिल्यात. कांय एक्टिव्हिस्ट म्हायती हक्क कायदो वापरून लोकांक ब्लॅकमेल करपाक सुटल्यात म्हणूनय आर्लेकारान टिका केली. आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा येता ते अधिवेशनात सभापतीन पदावेल्यान कडेक रावचे. राष्ट्रवादी म्हणटा सभापतीन राजीनामोच दिवचो. माझ्या बाबतीतले हातूंतले सगळे डॉक्युमेंट्स आसात. स्टेट बँकेचें सँक्शन लेटर आसा. स्टेट बँकेन म्हजे कडेन सायन केल्लो अरेंजमेंट एग्रीमेंट लेटर आसा तें आसा भितर म्हजे कडेन. ज्या मनशा कडल्यान हो हांवें प्लॉट विकत घेतलो त्या मनशा कडल्यान 3 चेक जे पावले 57 लाखाचो, 5 लाखाचो आनी 10 लाखाचो, हे 3 चेकाचे रिसिट्स म्हजे कडेन आसात. हांवें एंटी करप्शन ब्रँचीक जें कितें सांगिल्लें आसा तें स्पश्ट आसा. तांणी आपली इन्क्वायरी आनी कितें करपाचें आसा तें करुनी. सभापती म्हणटा म्हायती हक्क कायदो वापरून सद्याक कांय एक्टिव्हिस्ट लोकांक ब्लॅकमेल करपाक सुटल्यात. म्हज्या बाबतीन लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करपाचे आरोप जे केल्ले आसात ताज्या खातीर आयरिश रॉड्रिगीस म्हणून जो कोण आसा ताजेर सरकारान मलेशियस आनी फॉल्स कंप्लेंट केली म्हणून ताजेर एक कंप्लेन करची, केस फायल करची. सभापतीचेरूय आरोप जावंक लागिल्ल्यान विधानसभा अधिवेशन जाता म्हणसर सभापतीन त्या पदावयल्यान कडेक सरचे अशें फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा की स्पीकर्स इंडिपेंडन्स इज लायकली टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड एंड देयरफॉर आय एम गोइंग टू रिक्वेस्ट हिम टू रिक्यूज हिमसेल्फ फ्रॉम द प्रोसिडिंग्स ऑफ द हाउस सो दॅट वी गेट द impartiality we deserve, especially in this important budget session. NCP believes it is high time that the Speaker steps aside and allows a free and fair investigation, as the dignity of the House is at stake. He is to sit there and tell everybody, "Tu boss, tu boss, tu boss." Ata tu maso siding boss. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी. बेकायदेशीर मायनिंगाचे केशीची चौकशी एसआयटीन सुरू केल्या. पहिल्या बॅचीत आदलो खण आनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आनी आदलो खण संचालक अरविंद लोलयेकार आनी JB भिंगी धरून 6 आरोपीक समन्स काढल्यात. तांची चौकशी मंगळार सावन सुरू जातली. दिगंबर कामतीक शेनवार आपयला. पुलिशेंतल्या सुत्रांकडच्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुसऱ्या बॅचीत आनीक कांय व्हड राजकारण्यांक समन्स येवपाचे आसात. मायनिंग स्कॅमाचेर सुदीप तामणकरान केल्ले कागाळीच्या आदाराचेर इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलाच्या एसआयटीन आरोपींक समन्स काढल्यात. तातूंत आदलो खण मंत्री दिगंबर कामत, निलंबित खण संचालक अरविंद लोलयेकार, आदलो खण संचालक JB भिंगी, खण अधिकारी श्याम सावंत, आदलो कायदो सचिव VP शेटये, आदली कायदो अवर सचिव स्मिता चंदवानी हांचो आस्पाव आसा. समन्स काडिल्ल्या आरोपी आड मंगळारा सावन चौकशी सुरू जातली. ह्या प्रकरणात घुसपल्ल्या मंत्री आनी अधिकाऱ्यांक मंगळारा वा बुधवारा समन्स धाडटले. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण दुसरे ब्रॅचीन कांय मोठ्या राजकारण्यांक समन्स येवपाचे आसात. ह्या प्रकरणात कांय आरोपींक अटक जावपाची शक्यता आसा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.